चवथीच्या बाजारात येरादारीची आडमेळ जावची न्हय म्हणून आयतारच्या बाजारात वाहनांक नो एंट्री केल्या। बाजारात जोडपी सगळे मार्ग बॅरिकेड्स घालून आडायल्यात। ट्रॅफिक पुलीस येरादारीचे नियंत्रण दवरून आसात। तांकां पालिकेचे अधिकारी आणि कर्मचारी सहकार्य करतात। वाहनांक बाजारात बंदी घाल्ल्यान पार्किंग वेवस्थेचेर मात ताण येवपाची शक्यताय आसा। पार्किंगे खातीर पयलींची धेंपो बिल्डिंग वाठार तशेंच कांय सुवाती आरक्षीत केल्यात। नमस्कार सगळ्यांक पयलीच सगळ्यांक मुखेलकारांक चवथीची खूप खूप शुभेच्छा। आयच्यान आमी सगळ्यो म्हणजे गेटी बीन सगळ्या एंट्रन्साचेर आमी सगळ्या गेटी घालून सगळ्यांक आडयल्ले आसा। म्हणजे 2 दीस अशेंच त्यो उरतल्यो। हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी आमकां सगळ्यांक सहकार्य करचें सगळ्या लोकांनी आणि सगळे सुविध वचून चवथीचे केल्या। हे आमी तांकां धेंपो हे वेदांताक रिक्वेस्ट केली, तेंचो हांगा जागो आसलो फाटल्यान, तेंच्यांनी सांगला यूज करा म्हणून जाता तितके दीस आनी बरें पडटलें। आमी 4 व्हिलर थंय पार्किंग करपाक घेतलेलें आसा, मातशी सुविधा बरी जातली पार्किंगेची। आणि अशा टायमार प्रत्येक जण आपापले गणेश चतुर्थीचे सामान खरेदी करपा खातीर बाजारान येता आणि बाजारान येता आसतना प्रत्येकाची समस्या आमकां कळटा की खूप पयसून आयिल्ले आसता। प्रत्येक जण आपले 4 व्हिलर 2 व्हिलर विथ फॅमिली आयिल्ले आसता आणि तांकां पार्किंगाचो प्लेस जे आसा ती सफिशियंट मेळनासल्या कारणान खंय गाडयो पार्क जाता आणि ताज्या खातीर ती सगळ्यांक अडचण जाता। आयज म्युनिसिपालिटीच्या सहकार्यान, पोलिसाच्या सहकार्यान आणि मार्केट संघटनेच्या सहकार्यान आमी पार्किंग सुद्धा प्लेस आहे। शाळेची प्रायमरी शाळा आसा ताजे वयर जी आसा ते पायणीत भितर सारके पार्किंग प्लेस केल्ली आसा। हांव मार्केटान येवपी सगळ्या 4 व्हिलरांक एक विनंती करता की तांच्यांनी सगळ्यांनी आपल्यो गाडयो वयर घालच्यो। तांकां जाय तशें परस्पर भायरूय वचूंक मेळटा। इन एंड आउट सारके सिस्टमॅटीक केल्ले आसा। पार्किंगूय बरी मेळटली। त्याच प्रमाणे 2 व्हिलर जे आसा तांच्या खातीर थोडे सबन प्रायमरी शाळेच्या समोर तशेंच प्रायमरी शाळेच्या कंपाउंडांनी पार्किंग 2 व्हिलरांक केल्ले आसा आणि ताज्या खातीर ही थोड्या प्रमाणात ही आमी जी हे केल्ले आसा ते म्हणजे व्यवस्था केल्ली आसा। ही व्यवस्था आमी हे करची। तुमचे जर सहकार्य जर मेळत सगळ्या नागरिकांचे जाल्यार बाजार सुद्धा खरेदी करपाक, त्याच प्रमाणे रहदारीचो सुद्धा प्रश्न सुटतलो आणि सगळे सुरळीत जातले।